services. म्हणजे फाटली पेमेंट उरलेली ती क्लियर केल्या. Filling up of the post on the contract basis in the ESI scheme and under the Commissioner of the Labour and Employment. फक्त हे हॉस्पिटल असल्या कारणान आनी ही टोटली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम्स ESIची म्हणून तांकां पोस्ट भरपा खातीर एप्रुवल दिला, वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 29 पोस्ट हॉस्पिटलाचे म्हणून तांकां दिल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टाचेर सगळें टोटली, कारण हॉस्पिटल रिलेटेड म्हणून आनी ESIची स्कीम ती. ओके. ट्रान्सफर ऑफ लँड फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वांयगिणी बायपास रोड, गव्हर्मेंटाची लँड वांयगिणी बायपास रोडा खातीर ट्रान्सफर केल्या. आनी रिवायज्ड ई ऑक्शन पॉलिसी फॉर डंप, आमी ई ऑक्शन पॉलिसी डंप्साची केल्ली ती थोडीशी रिवायज केल्या. हातूंतल्यान एक 2-3 गजाली इम्पॉर्टंट आसा. आमी प्रायवेट जागेर आशिल्ले डंप जे कोणी क्लेम करूंक नाशिल्ले आनी जेणी आपलो कन्वर्जन चार्ज त्या लँडाचो जेन्ना भरूंक नाशिल्लो, अशा जाग्या वयले डंप्स हे आयडेंटिफायड केल्या आनी ते डंप आयडेंटिफाय करून गव्हर्मेंट ई ऑक्शन करतली. गव्हर्मेंट ई ऑक्शन केल्या उपरांत इट इज एन डायरेक्टली रेवन्यू गव्हर्मेंटाक येतलो. अगेन तेणी रॉयल्टी पेमेंट करपाक जाय. हातूंतल्यान एट प्रेजेंट बीग आनी मोठो रेवन्यू जो आसा हो गव्हर्मेंटाक येतलो. आनी दुसरी गजाल, जे बेस्टेड डंप प्रायवेट लँडांचेर पडून आशिल्ली तांची लँड फ्री जातली. तांकां गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही, एक मिनिमम लीज जो लँडाचो लीज हो तांकां दिवपाचें डिसायड करतली. इट इज कितले पर्संटेज आनी कितें हे गव्हर्मेंट वील टेक द डिसिजन. म्हणजे हे डंप्स कोणीच क्लेम करूंक नाशिल्ले आपलो डंप्स म्हणून, आनी त्या जेच्या जागेन हो डंप्स आसले तेणी लँड कन्वर्जन चार्ज फारीक करूंक नासलो. एट प्रेजेंट एप्रॉक्सिमेटली 30 to 40 डंप्स आयडेंटिफाय केले. बट हे डंप खूब आसा अजुनूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात. हे ताजो बेजीक सर्वे करून हे आयडेंटिफाय केल्ले आसा. ती एट प्रेजेंट हाजी पॉलिसी सुरू करतले, म्हणजे डंप ऑक्शन करपाक फुडल्या 15 दिसाच्या भितर हेजें ऑक्शन जातलें. रेवन्यू जनरेशन कितले जावं? इट डिपेंड्स अपॉन द कितलो ओवर आसा आनी कितल्या ग्रेडीचो ओवर आसा. प्रोजेक्शन हेजे एप्रॉक्सिमेटली इट वील गो 400 to 500 CR ऑल्सो एट प्रेजेंट. म्हणजे ती डिपेंड्स क्वॉलिटी एंड क्वांटिटी कितली आहा ती. बट वी आर एप्रॉक्सिमेटली तरी वचूं शकता. बट सुरवातीच्या घडीक 30 डंप सुमार आयडेंटिफाय केला. ताजे ई ऑक्शन परत करतले. अशे वेगवेगळे कडेन राज्यांत असलेले डंप हे आमी आयडेंटिफाय करपाक सुरवात केल्ले आसा आनी ते ट्रान्सफरंट पद्दतीत हाजो ई ऑक्शन प्रोसेस हो सुरू जातलो. ही पॉलिसी पयलीं जाल्ली, तितून फक्त थोडेशे चेंजीस करपाक जाय आसले म्हणून ती रिवायज्ड ई पॉलिसी ऑफ डंप्स म्हणून हाडलेली. कॅबिनेटात एप्रूव जाली. एक्सपोस्ट फॅक्टर एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर द इंटरनॅशनल वुमन्स डे जो जाल्लो ताच्या एक्सपेंडिचर सँक्शनाक ताका हे दिल्लें आसा. ट्रान्सफर ऑफ लँड ऑफ 350 स्क्वेअर मीटर ऑफ द PHC खोर्लीम टू द डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर सेटिंग अप ऑफ द मॉडर्न रुरल हेल्थ रिसर्च युनिट ॲट PHC खोर्लीम. PHC खोर्लेचो 350 स्क्वेअर मीटर जागो हो आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हेल्थ एंड फॅमिली वेलफेअर हाका दिला फॉर द मॉडर्न रुरल हेल्थ रिसर्च युनिट एस्टाब्लीश करपा खातीर. दिस इज ESIचे स्टाफ नर्स, ज्युनियर असिस्टंट आनी हे ते जे हॉस्पिटलांत डायरेक्ट लागता ते पोस्ट. ओके. ती रुटीन फाटली केस ती.